Stotram, chapter 19. Sorvespor प्रामाणिकपणाचो सूर्या. अंतराळ देवाची महिमा वंदिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताल्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घाचता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तंबू घालून दवरला. न्हवरो कसो आपल्या लग्ना कुडांतलो तो भायर सरून येता. विरा सारको खुशालकायेन आपली धांव मारूंक लागता. मोलबाचे एके ximer तो उदेता. मोलबाचे निमाणें ximer पर्यान तो धांवून पावता. आनी ताच्या उनाल्यांतलें कितेंच वाटवना. सर्वेस्पराची समूत सर्ग बरी, जिविताची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्याची जाणवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोल, दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. भांगरा परस निर्बेल भांगरावून काळजाक तांची आस. मोवा परस पळयेंतल्या मोवावून अदीक ते गोडवे. देखून तांतल्यान तुज्या सेवकाक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पाळो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपल्या सगळ्या चुकींची कोणाक वळख आसत? नेणारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस, आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावंक दिवं नाका. गोरवाक म्हजेर अधिकार चलोवंक निर्मू नाका. तेन्ना हांव गुन्यांवांनी चलतलों, व्हडा पातकांतलो मेकलो जातलों. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाचीं चिंतनां तुका मानो सर्वेस्परा. म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारोका. देवाचें उतर हें.